प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचे शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 26 वोड 30 ते 35 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 6 वर्सेस 30 to 35. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ताणी ताका म्हणलें, तशें जाल्यार खुणा पळोवन तुजेर आमी भावार दवरचे खातीर कसली खुणा करून आमकां दाखयशी? कितें कोत्तलोय तूं? आमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यांत मान्ना खेलो, ताणें तांकां सुर्गेचो उंडो खावंक दिलो अशें पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें आसा. जेजून तांकां म्हणलें, खरेंच हांव तुमकां तें सांगता, मोइजेसान तुमकां सुर्गेचो उंडो दिवंक ना, म्हजो बाप ही तुमकां खरो सुर्गेचो उंडो दिता. कित्याक जो स्वर्गांत थावन देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता, तोच देवाचो उंडो. ताणी ताका म्हणलें, सायबा, हो उंडो आमकां सदां दी. जेजून तांकां म्हणलें, जिविताचो उंडो तो हांव. म्हजेशी येतात तांकां कधीच भूक लागची, आनी म्हजेर भावार दवरतात तांकां कधीच ताण. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचे शिवर्तमान जे आमी वाचलां तातूंत जेजू लोकांक कितें सांगता. तो म्हणटा, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येतात तांकां कधीच भूक लागची ना, आनी म्हजेर भावार दवरतात तांकां कधीच ताण लागची ना. ही 35 वडी आमी आयज वाचलां. आनी भाव भयणीनो, आमी बारीक चिंतीत जाल्यार जेन्ना आमी संवसारान आसा, आमकां जिवी रावंक जाय जाल्यार आमकां खाण जाय, आमकां उदक जाय, पिवण जाय. कित्याक ही कुडीक जेवण आनी उदक जायच, नातर आमी मरतले. आनी आयजच्या शिवर्तमानान जेजू आयज आमकां कितें म्हणटा. तो म्हणटा, जिविताचो उंडो तो हांव. म्हजेशी येतात तांकां कधीच भूक लागची ना, आनी म्हजेर भावार दवरतात तांकां कधीच ताण लागची ना. तो जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता. आयज आमी रांदपाचें बंद करया. बाजारान वचोन मांस सब्जी कितें हाडपाचें आहा तें बंद करया, आनी फकत आमी जेजूशी इगोर्जेन बसोया आनी मागणें करया, आनी ताजे उपरांत फकत उतराचेर भावार दवरया आनी कांय करिनासतना आमचें पोट भरतलें, आमची ताण पयस जातली काय. भाव भयणीनो, जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता. ज्या भाशेन हे आमचे कुडीक जेवण जाय, खाण जाय, तेच भाशेन आमच्या आत्म्यांक आनी आमच्या मनाक खाण जाय, आनी तें खाण जावन आसा देवाचें उतर. म्हणून जेजू म्हणटा, जिविताचो उंडो तो हांव. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, त्या उतराचेर आमी नियाल करता, तें पोत्तून उतर आयकोन आमच्या काळजान रिगून दवरता. आतां पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्या मनाची नोरसळणी करता, आनी तें उतर आमी पाळटा, तें उतर आमी उलयता. आतां भाव भयणीनो, देवाचें जिवीत आमच्या जिवितांत व्हांवता. आतां आमी जी उतरां उलयता, आतां जे कोन्यो आमी कोत्ता, जे आमी चिंतता, तें देवाच्या उतरा परस चिंतता. आनी आतां भाव भयणीनो, आमचें जिवीत देवा भाशेन जाता. म्हणजे जें देवान बरें रोचलां, सगळें बरें आसा, आमकां पेखोणी मेळटा, आमच्या जिवितांत सगळें देवाचें व्हांवता. आमचो संबंद आमच्या फामिलीशी, आमच्या भाव भयणाशी, आमच्या कुटुंबाशी, आमच्या इग्रोज मातेन ह्या संवसारान लोकां बरोबर हो घोट जाता. कित्याक हो देवाचो मोग आमचे भितर व्हांवता. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हणटा जिविताचो उंडो तो जावन आसा, तो आमी कितें करूंक जाय. आमी ताचें उतर घेवंक जाय. त्या उतराचेर आमी पोत्तून नियाल करूंक जाय. तें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरून ती सजमणी घेवन आतां पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्या मनाची नुसरणी करूंक जाय. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना तें उतर आमच्या काळजान रिगून आसा, खरेपणी आमकां सजमणी घेवन कितले पाटी आमी मिसाक वेता, कितले पाटी आमी रितीराक वेता,
ते एका कानान आयकलें दुसऱ्या कानान सोडलें आनी आमी समजता की आमी मिसाक गेल्या म्हणून आमी इगर्जेक गेल्या म्हणून आमी खरेपणी पाटलावदार म्हणून आमी खरेपणी जेजूचे पाटलावदार म्हणून आमी खरेपणी भावार्थी म्हणून पूण भाव भयणीनो आमी चुकता आमी खरेपणी जे आयकता त्या उतराची सोजमणी घेवन आमी तें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरता आनी तें उतर आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान तें पाळटा आतां भाव भयणीनो आमचें जिवीत देवा भाशेन जाता खरेपणी जें जेजून सांगलां की आमकां केन्नाच भूक लागची ना केन्नाच आमकां ताण लागची ना कित्याक गाय कित्याक जेन्ना आमी तें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून तें आमी पाळटा सगळें देवाचें आमच्या पोटाची आमच्या कुडीची आमच्या आत्म्याची आमच्या मनाची जी गरज आसा ती देव आमकां पावयता म्हणटच आमकां तें मेळटा भावार्था वरवीं तर आयज भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता पोत्तून आयकता ताजेर नियाळ कोत्ता त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता उतर आमच्या काळजान रिगून करून ते आमी उलयता दुसऱ्यांक ही बरी खबर सांगता आमी कितें करता आतां जें देवान आपल्या उतरा वरवीं सगळें घडलां तें आमी उलयता आनी देवाचें उतर जेन्ना उलयता आज गोडवे आमच्या आदाराक पासत येतात आमच्या तारणा पासत येतात आनी आमच्या पासत भावुरतात आनी आमकां सगळें देवाचें आमच्या जिवितान घडून हाडून येतात तर आयज भाव भयणीनो खेरीत भाशेन ह्या जेजूच्या उतराचे ह्या शिवर्तमाचेर चड करून ह्या 35 मोडीर आमी पोत्तून नियाळ करूं जेजू म्हणटा जिविताचो उंडो हांव आसा जो कोण म्हजेशी येता जो म्हजेशी म्हजेर बावाट दवरता तो ताका केन्नाच ताण लागची ना जो कोण ताजे कडेन येता ताका केन्नाच भूक लागची ना तो जेजू आमकां सगळें दिता ताजें उतर आमकां सगळें आमकां पावयता आनी हें आतां आमचें जिवीत जिवंक हें भावार्थीचें जिवंक आयज आमी उतरान रिगून रावया हें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान करुया आनी खरेपणी एक भावार्थीचें जैतिवान जिवीत आमी जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा